नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. गोंय विधानसभा चालू आसा आनी ती कितले इफेक्टीव ह्या प्रश्नाचेर चर्चा करूंक आमी जमिल्ले आसात. विधानसभा म्हणटना राज्याचे प्रश्न मांडप आनी ते खरपणान मांडप. विधानसभा अशी संदी वर्साक 2 किंवा 3 वेळा तुमकां दिता आनी तेन्ना विरोधी पक्षांनी सामको आपलो लवाजमो अभ्यास करून येवचें आसता. आपले फक्त मतदारसंघाचे प्रश्न न्ही, मतदारसंघा भायर देशाक कलाटणी दिवपी, गोंयच्या विकासाक किंवा गोंयच्या वेगवेगळ्या प्रश्नाक उजू जाप सोदपी आनी सरकारा कडल्यान ही कामां जी उरल्यात पेंडींग आसतात ती करून घेवपाची संद विधानसभा दिता. पूण दुर्दैवान आमी पळयतात फाटले जे कितें 5-6 दीस विधानसभा चल्ल्या ती कितले इफेक्टीव, ती लोकांचे प्रश्न मांडटा काय कितें. विरोधी पक्ष खंय आसात? विरोधी पक्ष फाटले कांय दीस चेन्नय वचून बशिल्ले अशें म्हणटात. हांगा आसा ते अर्दे सत्ताधारी पक्षान गेल्ले आसात आनी हो एक म्हत्वाचो प्रश्न. ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर आमची विधानसभा कितली कार्यक्षम ह्या विशयाचेर आमी चर्चा करतात. आनी आमचे बरोबर आसा ज्येश्ठ पत्रकार प्रकाशबाब कामत, जे खूब वर्सां विधानसभा बारीक लागींच्यान पळयतात. आनी आमचे मदीं आसात काँग्रेसचे लिडरी एल्विस बाब गोमेश, जे एका प्रशासकीय सेवेंतल्यान राजकारणान आयिल्ले, सो तांकां दोनीय क्षेत्रांचो अनुभव आसा. प्रकाश बाब, सगळ्यान पयलीं तुजे कडेन हांवें गोंयची विधानसभा कितली इफेक्टीव, कितली कार्यक्षम अशें जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना पळयात विधानसभेचो कार्यकाळ कमी केला आनी त्या 10 दिसाच्या कार्यकाळानूय पळय राष्ट्रपती पदाच्यो उमेदवार जेन्ना गोंयांत आयले तेन्ना परत एक वरभर किंवा 1.5-2 वरां ताणें विधानसभा तहकूब केली. ह्या सगळ्या चक्रान किंवा ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर आमी पळयत तेन्ना तुज्या मनान कितें रिफ्लेक्शन येता? आमची विधानसभा कितली इफेक्टीव? जवळ जवळ 35-36 वर्सां विधानसभेचें कामकाज हांवें पत्रकार म्हणून लागींच्यान पळयलां. हय, खुबशे आमदार पळयल्या. आनीक एक पयली गोश्ट तुमकां सांगता राजू बाब, की रिप्रेझेंटेटीव डेमोक्रेसी पळय आसा ताजो हायेस्ट प्लॅटफॉर्म हें राज्यांत विधानसभा. म्हणटकर विधानसभेत लोकांचे प्रश्न हे विरोधकांनी मांडपाचे आसता आनी सरकाराक एक मोठी संदी आसता आपणें कितें केलां, आपलें काम, आपली कर्तबगारी लोकां खातीरचे प्रोग्राम लोकां पर्यंत पावोवपाक मेळटा. पण हांगा अशी परिस्थिती आयल्या, हांगा सरकार विधानसभे मुखार येवपाक भिता, कार्यकाळ उणो करता आनी विरोधक जे आसात ते ही परिस्थिती आमी पळयली. ही असेंब्ली सुरू जावपाच्या तोंडार जो मेन विरोधी पक्ष काँग्रेस आसा ताणें सेल्फ गोल केलो, तो बॅकफुटार गेलो. कित्याक जे आमदारांक लोकांनी आपले प्रश्न मांडपाक दिल्ले आसा, तांणी ते भितर घाल्ले आसा, ते विरोध करपाचे मानसिकतेक ना. ही परिस्थिती हाजे सारकी हे विधानसभेचे दुर्दैव दुसरें कितें आसूं येता. बरोबर. एल्विस बाब, तुजें मत कितें? प्रकाश बाबान सांगला ते भशेन आज लोकां मुखार एक मोठो प्रश्न आसा, म्हणटा तो कोण रुलींग आनी कोण ऑपोजिशन. ही डिवायडींग लायन पळय आसूंक जाय आशिल्ली, ती आतां डिवायडींग लायन एज वेनिश्ड. म्हणटकीच इट इज इंटरचेंजेबल. आज तुमी रुलिंगान आसल्यार ऑपोजिशन आसल्यार रुलींग, चड करून ऑपोजिशन आसल्यार रुलींग. आतांचे परिस्थितीन जेन्ना इफेक्टीव ऑपोजिशन ह्या डेमोक्रेसीन जाय आनीक एक मजबूत फोर्स कसो आसपाक जाय आशिल्लो, तो 2017 पासून तो कमी जायत गेला. आनीक आतां सेगीत म्हणजे ह्या एसेंब्लीनूय अशी अपेक्षा नाशिल्ली, तरी सुद्दां जें काय घडटा आतां आनी घडत आसा तातूंतल्यान एक वो अंतर जो आसा तो कमी जाला आनी म्हणून हें कांयच्या कांय जाय तशें चल्लां. सो इफेक्टीव कितली एसेंब्ली आसतली आतां पळोवया. आनी थोडे दीस उरल्या, एसेंब्लीचें सेशनूय कमी केल्लें आसा. आनीक जसो प्रकाश बाब आतांच सांगताले की पयलीं हें जे डिमांड सेशन आसा ताका कमीच कमी एक 25 दीस इफेक्टीव वर्कींग डेज आसताले, ते सुद्दां आतां काडून उडयले. 10 दीसच हाडला म्हणटा ते आनी अशें चलता. सो प्रकाश बाब, विधानसभा 1.5 म्हयने चलताली. सो ताजो आनी आतां फरक कितें? म्हणजे आतां वयल्यान प्रश्न वाडल्यात, आमी घटक राज्य जाल्यात, आमचे कडेन पावर आयला. सो हें कितें? न्ही, बेजिकली कितें आसा, विधानसभा म्हणजे तुवें समजून घेवं जाय की ते प्लॅटफॉर्माचेर विरोधक जो आसा तो सरकाराची अकावंटेबिलिटी मागता, इम्प्लिमेंटेशनाचें इफेक्टिवनेस मागता आनी तें ना जाल्यार लोकां मुखार एक्सपोज करपाची ही मोठी संदी. आनी तुमचे जे आतां चॅनल्स आसात गोंयांत ते लायव्ह हें जे लोकां पर्यंत पावयतात, डायरेक्ट लोकांक संदी मेळटा आपलो आमदार, आपणे रिप्रेझेंटेट केल्लो रिप्रेझेंटेटीव तो योग्य तरेन इफेक्टीव काम आमचें करता काय ना हें पळोवपाची संदी
ते लायव्ह हातल्यान मेळटा. म्हणटकर ही अकावंटेबिलिटी सरकाराची मागप, हे सरकाराचे इफेक्टीव इम्प्लिमेंटेशनाचे प्रश्न विचारप, हाजे खातीर हे विधानसभेत कामकाजाचो प्रोसिजर म्हणटा पळय तातूंत क्वेश्चन आवर म्हणून केला, तातूंत 0 आवर म्हणून केला, तातूंत वेगवेगळे विशय विचारपाक वेगवेगळे तरेन, आनी तशेंच तातूंत अशे कायदे आनी कानून आसात, नियम आसात जे एक तरेन जर सरकार तुका उत्तर दिवंक सोदिना दुसरे तरेन तूं हाडूंक शकता. अशे इफेक्टीव आसा आनी ते खातीर लोक रावतात. आपले जे प्रश्न सुटनात, आपले जे पॉलिसी धोरणां मुखार येनात ती येवची म्हणून हांगा ती जातली. आज लोक अशें म्हणटात तूं जर कोणा कडेन प्रायवेटली उलयत ती फकाणां चल्ल्या मरे, तें पळोवपाचें कितें आसा अशें लोकांनी म्हणप. बरोबर. एल्वीस बाब, आमी आतां विरोधक आनी सत्ताधारी हांचे बद्दल उलोवया. तूं काँग्रेस रिप्रेझेंट करता. काँग्रेसीचे परफॉर्मन्स आज कितें आसा आनी तुका तें कशें आशिल्लें जाय आशिल्लें? मागीर आमी चड इल्ले पोटान शिरया. इलेक्शन जाले उपरांत हय 11 हो कमीचो नंबर न्हय, इट इज 25% स्ट्रेंथ ऑफ द हाऊस. Yes. आनी म्हाका दिसता 11 इज अ सफिशियंट फोर्स एज अ इफेक्टीव ऑपोजिशन जावपाक जाय आशिल्लें. दोन आमदारांनी विधानसभा गाजिल्ले आमी पळयल्या. बाबूसो गांवकार आनी रमाकांत खलो. सर अशे परिस्थितीन 11चो फोर्स आसतना इफेक्टीव ऑपोजिशन म्हणून जर फंक्शन जायना जाल्यार मागीर सत्ताधारी आसा तांकां जाय तेंच जातलें. BJPच्या हितून जरी तांकां 20 आमदार आसा आनी 5 जाणांचो सपोर्ट आसा, तांकां उलोवपाची संदी तितली आसची ना. कित्याक आसत केन्नाच आसूंक ना आनी आतां तरी खंयची आसतली. बरोबर. तर तांचें सगळें कंट्रोल एनवायरमेंट आसता. पूण हांव म्हणटा कितें, ऑपोजिशनाक कोणें आडयल्लें म्हणून हांवें सुरवातेक सांगलां ही जी डिवायडींग लायन आसा ती कमी जाल्या म्हणून, वॅनिश जाल्या म्हणून आज हे आमकां प्रॉब्लेम्स पळोवपाक मेळटा. क्वॉलिटी ऑफ क्वेश्चन्स इफेक्टीव जातली जाल्यार कसली क्वॉलिटी, कितें विचारता तुमी, सत्ताधारी पक्षाक कितें विचारता तुमी, हाजेरूय हें खूब अवलंबून हे आसता. जे बिहायंड कर्टन आसा पळय ते लोकांक कळना. फॉर एग्जाम्पल एसेंब्लीचो जेन्ना कार्यक्रम सुरू जावपाचो आसता तेन्ना बिझनेस एडवायझरी म्हणून कमिटी आसता. एक्झॅक्टली. तातूंत स्पीकर मेन आसता, ताज्या बरोबर लिडर ऑफ द हावस म्हणून मुख्यमंत्री आसता आनी अपोजिशनाचो लिडर आसता. तांगेली मेळून तो कार्यक्रम ठरोवप आसता, कितें हाडप कितें ना, कितें येतलें. हांगा जाता कितें, विरोधकांनी तुमी सेल्फ गोल केल्ल्यान तुमचो लिडर ऑफ अपोजिशनाक सॅक केला म्हणटा. ही परिस्थिती आयल्या. डिमोरलायज्ड अपोजिशन, मेन अपोजिशन. एल्वीस बाब, एज ए काँग्रेस लिडर तुका एक कितें दिसता, तुजी भावना कितें की तुमचो ऑपोजिशन लिडर ना, व्हर्च्युअली ताका दिल्ली ना खंय नवो मनीस ठरता, आज ठरपा आशिल्लो अजून ठरूं ना, तो मेरेन तो म्हणटा की आपण काम करतलो म्हणून. ताजेर कोण काँग्रेसवाले उलयनात आनी तो इफेक्टीव विरोधी पक्ष आसा काय कितें, विरोधी नेतो ना. आयचे परिस्थितीन तुमी म्हाका जरी काँग्रेस लिडर म्हटलो, हांव एज अ काँग्रेस वर्करूच उलयतां. हय. लोकांची अपेक्षा आसा कितें तरी फंक्शन जातलें म्हणून. तर तुमी सांगलां तशें तें जायना. मे बी आतां उरल्या थोडे दीस कितें तरी बरें जातलें अशें हांव एक आशा दवरतां. पूण इश्यूज हांवें आतांच एक मातसो परतो येता. आतांच सांगिल्लें की इफेक्टीव एसेंब्ली जातली जाल्यार इफेक्टीव प्रश्न आसपाक जाय, क्वॉलिटी प्रश्न आसपाक जाय. आतां एक उदाहरण दिवं. रन अप टू इलेक्शन्स इतलो एम्प्लॉयमेंटाचेर इतलो आवाज जालो. बरोबर. तुम्ही पळयलां आसतलें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणून जे सरकारानच केल्लें, ह्या BJP सरकारान केल्लें, तें स्थगीत दवरलें. कित्या खातीर, परत सगळें एम्प्लॉयमेंट प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी वचपाक. सी दिस इज अ व्हेरी सिरियस इशू. आनीक हितूंतल्यान खूब भायर सरतले आसलें, पूण हाजेर कोण उलयना. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, अ फेअर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल. एम्प्लॉयमेंट दिला कोणा कोणाक, कसो एम्प्लॉयमेंट दिला ते सगळ्याक खबर आसा. फेअरनेस म्हणटा ती उरोंक ना. हाजेर सगळ्यांनी उलोवंक जाय आसलें. कटींग अक्रॉस पॉलिटिकल लायन्स. हो कोणाचोच प्रश्न ना, सगळ्यांचोच प्रश्न. अशेच पद्दतीन जर फंक्शन जालें जाल्यार कितें तरी इफेक्टीव जालें. आतां काँग्रेसीचे जालें तें अशें, काँग्रेसीचे 6 जाण आमदार खंय आहात म्हणून कोणाक खबर ना. 5 जाणांक चेन्नय व्हेल्ले, तांकां आज सकाळीं हाडले, ताणें खंय मतदान केलें, कितलीं मतां फुटलीं तें वचून कळना, ती कळटली. आनी अशा परिस्थितीन विधानसभा चालू आसा. विधानसभा 10 दिसाचेर येवन तातूंतले आनीक दीस कमी वतात. आतां पंचायत इलेक्शन जाल्ल्यान ती फाल्यां विधानसभा आसतली काय म्हणून कोणाक खबर ना. न्ही, पण म्हाका सांगात, पंचायत इलेक्शनाक लागून तुमी विधानसभेचे कंप्लीट कर्टेल करपाचे एक सत्र करा आनी प्रोरोग करा एसेंब्ली, आनी दुसरे फेजीक तें जातकर परत घे. घेयात. म्हाका दिसता विजय सरदेसायान असो मुद्दो मांडला मदीं. ओके.
सो न्ही खरें म्हळ्यार कशें आसता एलवीस बाब, विधानसभा आनी विधानसभेचे भायर निमाणे प्रश्न दोनी कडेन मांडपाक मेळटात. अशें तर आज जर मनोहर पर्रीकार जर आसता विरोधी पक्ष नेतो, प्रकाश आमी ताचो काम पळयलां, हय, तेच तरी आमी कांय प्रमाणात ताचे टिकाकार असले हय, तरी तरी. ताका एक म्हत्व दिवपाक जाय आमी की तो ताका भिताले सत्ताधारी पक्ष. तशेंच काशिनाथ जल्मी हय विरोधी लिडर म्हणून एक्झॅक्टली पॉवरफूल न्ही. सो ताका अशे तरेचो एक जो पळय कितें आक्रमकता आसा ती कित्याक काँग्रेसीक भितर ना? ते आतां तांचे लिडर सांगूंक शकतले, हांव हाजेर कांय उलोवंक शकना कित्याक ती म्हजीच पार्टी. पण एक स्कोप आसा हातूंतल्यान ते परत एक रिज्युमिनेशन करपाक एक संदी आसा. आतां ते कशी संदी ते यूज करतले आय डोंट नो. पण आमच्या मुखार जो आसा हाऊ इफेक्टीव इज द असेंब्ली. बरोबर. ह्या परिस्थितीन इतले इफेक्टीव जावंक शकना. इट वील बी जस्ट वन सायडेड. कित्याक सगळेंच फिक्सिंग जाल्लें अशें दिसता आनी कोण कोणाचोच न्ही. हो मरे एक सिरियस प्रश्न न्ही की बीजेपी कडेन आतां 25 जाण आहात. हां, तांचे स्वता 20, त्या भायर तांकां सपोर्ट करपी वेगवेगळे पक्षाचे अपक्ष म्हणून 25. अशे परिस्थितीन तांकां आनी जाय कित्याक लोक? एक प्रश्न. दुसरो ताका लागपी प्रश्न तो आसा की कोणी सत्ताधारी पक्ष, सगळ्याच लोकांक सत्ताधारी कित्याक जावपाक जाय? अरे तुमकां लोकांनी विरोधी पक्ष म्हणून जिखून हाडल्यात, तुमी थंय रावात, बरें काम करात, तुमकां संद मेळटली. एक्झॅक्टली. हांगा 2 विशय आसा. पयलो विशय की भारतीय जनता पक्षान हे देश लेवलाचेर एक धोरण दवरलां, काँग्रेस मुक्त भारत. ताजो हो प्रोग्राम प्रत्येक राज्या मदीं शर्यत आसता प्रायम मिनिस्टराक दाखोवपाक आमी आमच्या राज्यांत कशे सगळ्या मेखळे करून आमचे भितर हाडले. सामकें हो एक जालो. दुसरें, हालीं वेगवेगळे एजन्सी वापरून विरोधकां ते नामोहराम करतात. ताका लागून विरोधी आमदारां मदीं एक भयाचो वातावरण आसता आनी एकदांचें कितें खटकूट एकट्याच्या फाटल्यान लागले की 5 जाण म्हणटा आमी उडी मारूया म्हणून. ही भावना बरी न्ही. तुमी सांगलां तशें हातल्यान कितें जातलें, जें सरकाराचेर एक अंकूश उरूं जाय तो अंकूश उरना, हाजें लुकसाण लोकांक जाता. प्रकाश बाब, तूं बरी जाप दिली, पूण हाजेर म्हाका आनीक तुका एक म्हत्वाचो प्रश्न विचारपाचो आसा. तो म्हळ्यार आमी पळयलां आमचे तरूण आसतना आनी पत्रकारितेनी आसतना की विरोधी पक्षान बसप हे एक अभिमानाची गोश्ट मानताले. ह्या विशयाचेर आमी चर्चा करपाची आसात फुडल्या ह्याच चर्चेत. तुमी खंयच वचूं नाकात. आमी एक घेतात ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत परतून एकदां आमी तुमकां येवकार दितात. आमचे मदीं आसात प्रकाश बाब कामत आनी एल्वीस बाब गोम्स. आमी चर्चा करतात विधानसभा कितली इफेक्टीव, विधानसभा कितली कार्यक्षम, ते लोकांचे प्रश्न मांडटा काय कितें. आनी आमी जे वांगडी विधानसभेन धाडिल्ले आसात ते मागीर सत्ताधारी पक्षाचे आसूं किंवा विरोधक, त्या लोकांच्या प्रश्नाक बुजू जापो सोडटात काय कितें, तांचे इफेक्टिवनेस, लोकांचे प्रश्न सोडोवपा मेरेन कितले मुखार वता हाजेर आमी चर्चा करतात. प्रकाश बाब, हांव तुजे कडेन उलयतालो तो असो की एकाच तेंपार वांगड्यांक न्ही अभिमान दिसतालो की आपूण विरोधी बाकार बसलो आनी आपूण खर विरोध करता. आज सगळ्यांक सत्ताधारी पक्षान वचून दिसता. हो दोश आमच्या राजकीय ही जे पळय कितें राजकीय पळय जे अवमुल्यन जालां ताजो काय दोश लोकांचो अशें सदां म्हणटा ते ना, लोकांक जाय आमी मंत्री जाल्ले. 2-3 गोश्टी आसा. हय. एकच आन्सर जावचें ना. एक, लोकांचो दोश, बिकॉज आमदार निवडून दिवप हो कित्या खातीर हें भोवतेक लोकांक खबर आसना. तेन्ना आमदार निवडून दिवप आनी जेन्ना आमदार दुसऱ्या पक्षां वता तेन्ना काही लोक उबे रावन समर्थन करपाक लागता. आमचें डेव्हलपमेंट जायना आशिल्लें, आमकां मंत्रीपद जाय आशिल्लें. ही भावना ही सगळे कडेन स्प्रेड जाता. बरोबर. विरोधां रावनूय काम करूं शकता. म्हाका याद जाता म्हजे सुरवातीच्या काळांत माधव बीर सारके आमदार इतले इफेक्टिवली फुगरे तेन्ना स्पिकर आशिल्ले आनी वाडोवन एक सब्जेक्ट कोऑपरेशन बी हे सब्जेक्टाचे इतले इलॅबोरेट उलयताले, तांकां टायम वाडोवन दिताले, एप्रिसिएशन येतालें आनी लोकांचो रिस्पेक्ट आसतालो. फेर्दिन रिबेलो अशें तेन्ना जॅक सिकेरा सुद्दां आमी पळयल्यात तांकां. नंतर पत्रकार म्हणून जे हांवें पळयल्या तातूंत काशिनाथ जल्मी, रमाकांत खलप. बरोबर. काशिनाथ जल्मी तर सरकाराच्या फाटल्यानूच लागताले आनी एक तरेन जर सरकार जाप दिना, क्वेश्चनाक जाप दिना, हें घाल तें घाल, स्पेशल ऑर्डिनन्स घाल, स्पेशल डिस्कशनाची नोटीस दी,
असे वेगवेगळे लेजिस्लेटिव्ह बरोबर. वेपन्स म्हणटात ताका सारकें. टूल्स ती वापरून आज ती परिस्थिती ना की त्या अभ्यासच ना आमदारां मदीं आमदाराचे तकरेन जेन्ना एकदांचे सरकारी पक्षात धांवपाचें आसा म्हाका कॉर्पोरेशन जाय काय मंत्रीपद ना जाय पण परत प्रश्न तोच लोकांक जाय आपले लोक मंत्री जाल्ले न्ही पण म्हाका दिसता की काही गोश्टी हय खुबशे लोकांची ही भावना आसता हो. पण आनी एक प्रश्न हांव तुमकां उत्तर तातूंत दितां मिडियांनी मातशें मदीं हांवें पळयलें हालीं मातशें तुमचे चॅनल बी आशिल्ल्यान इल्ल्या आनी बरे भशेन लोकां पर्यंत पावता पण ट्रिवियलायझेशन ऑफ लेजिस्लेटिव्ह जें इन्फॉर्मेशन दिवप आसता तातूंत थंय ते फकाणां करता टिवले बावले करता ताकाच प्राधान्य जशें दिलें आनी गंभीर डिस्कशनाक जेन्ना म्हत्व येना मिडियांतय तेन्नाय ताजो इफेक्टिवनेस जायना तो परिणाम जाता आनी आमदारां दिसता हे प्लॅटफॉर्म फकाणां मारपाचें सारकें एल्वीस बाब इशू असो आसा की फाटल्या आतां 2-3 म्हयन्याचो जर कारभार पळयलो लँड डील्स आतां येदे व्हडले पेपरांनी हेडलायन येता जर मिडियांतल्यान जर येदे व्हडले प्रकाश पडटा ताचेर एसेंब्लीन ताचेर चर्चा जावपाची ती जायना मायनींग संदर्भान सरकारान जर पूर्णता गोपनीय कितें चल्लां म्हण लोकांक कळना तो म्हणटा 6 म्हयने भितर आतां ताचे फेर लिलाव जातले अरे लिलाव जातले जाल्यार तुवें पारदर्शक रित्या जें कितें तुमी इन्वेस्टिगेट केलां बाबा आतां जर पयर एल्वीस हाडे पयर म्हणलां हांव क्लाउड अलरिसान गोंयांत भांगर मेळूंक शकता सो हे सगळे सिरियसनेस इश्यूज तुमी पारदर्शक रित्या विधानसभे मुखार दवरपा जाय आशिल्लें कोणच मागना येवकूच जाय मागतलो कोण हो प्रश्न आसा हय जस्ट एकच पयलींच्या प्रश्नाचेर वता हय. 40 आमदार 12 मंत्री करूंक शकता एक स्पीकर एक डेप्युटी स्पीकर आनी थोडी कॉर्पोरेशन मंत्री जावंक ना हाचो अर्थ असो की तुमी रोखडेच मागीर सत्ताधारी पक्षान धांवपाचे वाटेर रावचे अशें आसना न्हू तें सो तुमचे कडेन जायना जाल्यार सोडपाक जाय पण मेन हांगा कितें जाला गोंयांत वेदर दे आर इन रुलींग ऑर ऑपोजिशन चडशे MLA तांचे तकलेर बॅगेज आसा इतलें वजन आसा की ते खंय ना खंय ते तेंचेर फायली डेव्हलप जाल्ल्यो आसा ते थंय भिता आनी म्हणून ते संरक्षणा खातीर एक वेळा ते सत्ताधारी पक्षान वचपाचे वाटेर आसूंक शकता म्हणून ते इफेक्टीव असेंब्ली सेशन जावंक शकना आतां जेन्ना तुमी आतां लँड इशू काडलो हो गंभीर इशू 6 ऑक्टोबराक हांवें प्रत्यक्ष 2-3 जाणांक घेवन एक निवेदन दिल्लें सरकारा कडेन जाय जाल्यार हांव तुमकां दाखयतां 6 ऑक्टोबराक की इतले मोठ्या प्रमाणान लँड फ्रॉड्स ह्या स्टेटीन चल्ल्या म्हणून इतली फ्रॉड्स जाता की तुमी ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन करा एक सिंगल विंडो करा आतां सीट बसयला हाज्या पयलींय सीट बसयल्ली स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम मायनींग स्कॅमान बसयल्लें आतां ताचें कितें जालें 10 वर्सां गेलीं कांय जावंक ना आनी हातून तरी कितें जातलें सीट म्हळ्यार कितें कोण एक पोलीस इन्स्पेक्टराक काडटा तो इन्चार्ज Yeah, करता exactly. तो कितले बाबा मुखार वतलो म्हणून आज ह्या एसेंब्लीन डिस्कशन जावन ताचेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावंक जाय आशिल्ली वीच इज हेडेड बाय अ जज आयदर अ सिटींग जज ऑर अ रिटायर्ड जज जाल्यार एक हांगा म्हत्वाचो मुद्दो तुमकां सांगता हे इलेक्शन जाले नंतर आमी पत्रकार एनालिस्ट अशें म्हणटाले की आपान 6-7% मतां फोडली आनी आरजीन 5-6% मतां फोडली आनी ताका लागून काँग्रेसीक लुकसाण जालें बी अशी भाशा येताली आज परिस्थिती काँग्रेसीन आपली क्रेडिबिलिटी वगडायल्या ते तर पळयत जाल्यार लोक जे आप आनी अर्जी बरोबर वताले ते चूक तूं खंयचे दृश्टीन म्हणटले ते सांगा म्हाका. सामकें Correct. ते एल्वीस बाबा एक पळय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुमी विधानसभेच्या वेंचणुकेंत लोकांक शब्द दिल्लो तुमी देवळांनी गेले इगर्जींनी गेले तुमी मशिदीन गेले आनी तुमी उतर दिलें शपथ घेतली की बाबा आमी फुटचे नात एक नंबर 2 तुमी एफिडेवीट सायल केले आनी तुमचो लिडर दिगंबर कामत हे सगळं सोपूत घेवपी पण ताका दिशिल्लें की बाबा आपूण जर मुख्यमंत्री जालो जाल्यार कोणें फुटपा जायना आतां आपूण मुख्यमंत्री जाना आतां फुटात आपण फुटले आतां हे कांय प्रश्न येतात ते स्वता दिगंबर कामत किंवा जे कोण आतां इनवॉल्ड आसा ताणीच आन्सर केल्यार चड बरें काँग्रेस पक्ष म्हणल्यार कितें पक्ष इज एन आयडियोलॉजी आतां ती ना हांव ते आयडियोलॉजी प्रश्न कित्याक म्हणटा ताणें उत्तर हें दिलां ताणें एक बरे तरेन प्रश्न मांडलो तुमची क्रेडिबिलिटी कशी उरतली तुमी इतले सगळे करतात आनी फुटतात तेन्ना दुसऱ्या इलेक्शन येता तातूंत लोक तुमकां मतां दिवपाचे ना आनी दिवची न्ही लोकांनी. म्हणून कितें आसा कलेक्टीव तांणी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांनी घेवपाक जाय आनी ताजेर कितें तरी एक तोडगो काडपाक जाय कितें आसा कांय जाण गद्दार जाले म्हणून एक आख्ख्या ह्या 120 वर्सांचो इतिहास 130 वर्सांचो इतिहास
एकाच क्षणांतल्यान आपूण हें म्हणजे इरेज करूंक शकना. सो ते क्रेडीट दिवपाकूच जाय. काँग्रेसान ह्या देशाक खूब कितें दिल्लें आसा. ती इतिहासाचो भाग जालो. हय ते जालें. पूण हांव एक म्हणटा कितें- काँग्रेस सारख्या पक्षाची देशाक डेफिनेटली गरज आसा. हांव तेच नो म्हणटा. डाऊट अबाउट इट. हांव तेच म्हणटा की रिजनल पार्टीचेर अवलंबून रावन देश चलोवंक शकना. शकना. जर आमकां जर देशाचें राजकारण आनी त्या तुलनेन राज्याचें राजकारण जर पळोवपाचें थंय एक प्रबळ राष्ट्रीय पक्ष जाय आनी तो काँग्रेसीचें म्हत्व त्या दृश्टीन कमी जावं ना. पण तुमची सेंट्रल लिडरशीप पळयत न्ही ती कितली रिस्पॉन्सिव्ह आहा कळना. तुमच्या राज्यान ल्हान राज्यान तर सरकारान टिकूंकच शकना तशे तरेची परिस्थिती ना आसा. हांव कांय डिफेंड करिना. जें घडटा दॅट इज म्हजे कडेन तरी कांय अशें बाण ना की टू डिफेंड इट. Yes. पूण हांव इतलेंच सांगूंक शकता की देर इज अ स्कोप टू रिज्युविनेट. आनी आतां हितूंतल्यान तरी लोकांक आयडेंटिफाय करपाची एक क्षमता जाय. कांय गोश्टी ज्यो जाल्ल्यो आसा, इंटेग्रिटी म्हणिल्लें, मागीर लॉयल्टी टू पार्टी, ना, ते एक्सेप्टेबिलिटी, सगळें बरोबर आहा. तुमी इलेक्शनाक 8 दीस आसा म्हळ्यार मायकल लोबोक घेतात. तो मुख्यमंत्री जावपा खातीर येता. तो ताजे सगळी इतली सगळी बॅगेज आसा. नॉट ओन्ली मुख्यमंत्री, खुबशा लोकां मदीं अशी भावना आशिल्ली हो येतलो आनी एक स्लायस मारून व्हरतलो हांव. ही भावना सुद्दां आशिल्ली. प्रकाश बाब, ह्या सगळ्या चर्चेन भितर आनीक एक मुद्दो निमाणे तो असो की विधानसभा इफेक्टीव जायना. कारण थंय जे कितें उतरां दितात, जापो दितात त्यो फुडें कांयच जायना. कितल्योश्यो विधानसभेची जर आमी फाटल्या 20 वर्सां ते काडून पळयत जाल्यार प्रत्येक विधानसभेन म्हाका दिसता 100 तरी जापो दिल्ले असतात ज्यो इम्प्लिमेंट जायना. त्या नदरेन एश्युरन्सीस कमिटी म्हणून एक आसता. डेफिनेटली विधानसभा कामकाज आसा पळय तशें हवेक ना. ते बरेंच रुल्स प्रोसिजर्स ऑफ द हावस म्हणून आसा. आनी तातूंत वेगवेगळ्यो कमिटीज आसता. पार्लमेंटांत बिकॉज इतले खुबूच मेंबर 500 पेक्षा चड आनी सगळ्यांक टायम दिवप शक्य ना म्हणून इफेक्टीव कमिटीज काम करतात. बरोबर. तश्यो हांगाय आमी ल्हान राज्य आसल्यान, ल्हान विधानसभा आसल्यान हांगा टायम मेळटा म्हणून तांचो तितलो इफेक्टिवनेस दिसनाशिल्लो. पण हाजो अर्थ असो न्ही की कमिटीज ना. एश्युरन्सीस कमिटी म्हणून आसता पळय ती कंटिन्युअसली बसता. कितली एश्युरन्सीस दिल्ली, तातली कितले हाजो इम्प्लिमेंट केली हाजो रिपोर्ट दिवचो पडटा. सरकाराक जाप विचारची पडटा. तश्यो वेगवेगळ्यो कमिटीज आसात आनी त्यो कमिटीज जितल्यो इफेक्टिवली काम करून आपलो रिपोर्ट दितल्यो. तुमी जर हांगा तोंडच जर उगडना, तुमी वेवस्थीत प्रश्नच जर मांडिना, तुमी कमिटीनी आनी बिहायंड द सीन लोकांच्या फाटल्यान काम करतले खंयचे. न्ही, हें आतां ऑपोजिशनाक आमी टिका करीत आहात. हय, सरकाराची जबाबदारी आसा डेफिनेटली. सरकाराची जबाबदारी न्ही. तुमचे कडेन 25 जाण आसात. तुमच्या फाटल्यान डबल इंजीन करून तुम्ही जिखून भिता आयले. कित्याक विधानसभे मुखार वचपाक? Exactly. तुम्ही दर खेपे टायम कर्टेल करतात कित्याक? एक्झॅक्टली. पळय. आनी पूण ही जाप मागतलो कोण? लोक मागतलो. एज ए पार्टी ऑर्गनायझेशन म्हणून तुमी मागतले. ना आमी मागतलेच. पण कितें आसा, पयलें आतां जेन्ना हें सेशन चालू आसा पयली जबाबदारी म्हणटा ती लेजिस्लेटरांची. थंयच्यान ती सुरवात जावपाक जाय. आनी ती आतां जायना म्हणून सिवील सोसायटीन आपली मातशें मजबूत जावपाक जाय आनी हे प्रश्न विचारूंकूच जाय. एश्युरन्सीस कमिटीन जावपाकूच जाय फंक्शन. कित्याक आतां सांगला ते भशेन खुबश्यो एश्युरन्सीस दिता आनी मेकळे जाता. फाल्यांचे कोणी आमचे म्हाका प्रकाश एक बाब सांग की खुबश्या अशा भायल्या देशांनी विशेषतः वेस्टर्न वर्ल्डान अशें आसा. कांय कडेन तर कॉल बॅक आमदार जर परफॉर्म करना ताका परत आपोवपाचो अधिकार आसा. तर हांवें मत दिगंबर कामतीक जर दिल्लें आसा, दिगंबर कामत जर परफॉर्म करना दुसरे पाटेन वता, आय हॅव ए रायट बाबा ना तूं परतो यो. आमच्या देशांत पयलीं जयप्रकाश नारायणान रायट टू रिकॉल म्हणून कॉन्सेप्ट हाडलो. मधु लिमये सारक्यांनी बिलां हाडली प्रायवेट मेंबर्स. ताजे नंतर गोस्वामी कमिटी जी आसा तातल्यान सुद्दां हो रायट टू रिकॉलाचेर डिस्कशन जाल्लें पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्साच्या वेळार. बरोबर. पण जावपाक लागलें कितें की चडशे जांकां धांवपाचें आसता ते बरे वेवस्थीत निमित्त काडून ते अपोज करतात. आयडियोलॉजिकली बरोबर. काही वेळार कितें जाता की जो पक्ष सोडटना खरोच कसले नैतीक हाजेर पक्ष सोडटा तेन्ना ताका बादता म्हणून. आनी ते अशेंय म्हणटात की आतां पळय ज्या पद्दतीन BJP म्हणटा ही पार्टीच उरूना न्ही, ते फाटल्यान RSS वेगवेगळ्यो संघटना त्यो फाल्यां जर अशे तरेचो मुवमेंट करपाक लागल्यो जाल्यार कोणाकय अनसीट करतले न्ही. सो म्हाका एल्वीस बाब एक निमाणो तुजें स्टेटमेंट एसेंब्लीचेर सांग. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा की हें सेशन जें आसा तें सद्याक एका प्रकारचें फिक्सिंग कशें जावन चलता. इफेक्टीव अशें म्हणूंक शकना. तातूंत क्वॉलिटी प्रश्नूय येना आनी सगळे एकमेकाक सांबाळून घेता अशेंच दिसता. धन्यवाद.
इतल्यान आमी कार्यावळ सोंपयतात. तुमी दोगूय जाण आमच्या स्टुडियोन आयले आनी एक वायब्रंट राजकीय चर्चा जावंक पळोवली. आनी म्हाका ताचे खातीर प्रकाश तूं आशिल्लो एक पत्रकार म्हणून तूं हें सगळें हाजे कडेन कशें पळयता. फकत पत्रकार न्ही, सामान्य नागरीक म्हणून आनी एक समाज किंवा आमी ताका सिवील सोसायटी म्हणून तुमची जबाबदारी कितें हेंय लक्षांत घेवपा आसा. फक्त विधानसभा चलतना आमी जिखून दिल्ले लोक कित्याय कितें थंय उलयतात. तुमी तांकां प्रश्न विचारतले काय कितें? तुमी राष्ट्रीय पक्षाक प्रश्न विचारचे नात काय कितें? आनी इतलेच प्रश्न न्ही तर तुमी खर आंदोलन करून उबे रावपाची क्षमता तुमचे भितर आसा काय कितें? ताजे वयल्यान आमचे जे पळय कितें राजकीय फुडारी आसात किंवा जिखून दिल्ले आमदार आहात ते कशें परफॉर्म करतले तें ठरतलें. ताजे वेल्यान तुमचो धग कितलो लागता ताजे वयल्यान विधानसभा कितली कार्यक्षम ती ठरपाची आसा. आनी हे प्रश्न म्हाका दिसता लोकांनी सतत चर्चेन घेवन सतत ताजेर जर विचारमंथन करत रावले जाल्यार एक प्रकारचो दबाव आनी हो दबाव गट लोकां मदल्यान आतां येवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. तुमी सगळे हांगा आयले, तुमकां हांव धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.